तुमचें नांव? जयेश दिवकर. तुमी वरच्यान कामाक आसताले? हय बचार काम आसतालो. कितें इन्सिडंट जाता एक्झॅक्टली? एक्चुअली म्हटलं असल ते सांगता कितें आमी भायर आसता न्हू, आमचें सेक्शन भायर आनी 2 सेक्शन आमचे, मेन किचन एक लायफ किचन. ते कितें आसता आमी भायर आसले ते थोडे जाण म्हणले स्टाफ कितें शॉर्ट सर्कीट जाले, ते कस्टमरांक धांवड भायर धांवड उजो पेटलो म्हणून कितें आमची ऑर्डर चालू आसता न्हू थंय. आमचे कस्टमराचे येयले म्हणटा आमी ऑर्डर येता आमकां येयले तेन्ना आमी तितून बिजी आसले करपाक. बिजी आसले त्या कारणान आमकां ते हे आड्डाता म्हणून आमी फाटल्यान पळोवंक गेले. फाटल्यान पळय जाल्यार ते उजो पेटोवंक लागलो. एक कितल्यांक सुमार? ऑलमोस्ट 11:45 to 50 मिडनायट. आनी मागीर तेंचे सगळे कितले लोक आसले अंदाज? लोक आमकां ते खबर ना की ते तेंचे कावंटर जे आसता पळय तांकांच खबर आसता कितके 100 तरी आशिल्ले? हय आसता, कमी आसतले 70-50 बी आसतले. ओके. आनी मागीर सगळे लोकांक भायर काडले? हय मागीर ते उजो पेटना पळय ते म्हणाले चला चला भायर चला, सगळे जाण भायर चला. थोडी पडली खंय थंय ते धाकटे न्हू सगळे धांवन जाल्यार ते पडली ती. त्या खातीर आमकां कळ्ळें आमी पळय जाल्यार आमी म्हणाले आमी भायर गेले मागीर. कित्याक उजो तो व्हडलो पेटलो रोखडोच पेटलो तो उजो. वयर सगळ्याक पेटलो? हय वयर पेटलो, शॉर्ट सर्किटान तो पेटलो. तुम्ही काम करता ते स्ट्रक्चर उदकान आहा पळय हांव भायर भायर आसता स्टाफाच्या भायर. तुम्ही मागीर पळोवपाक गेले भितर? हय पळोवपाक आमकां वयतच पडलें न्हू. मागीर थोडे उदीक कितें मारपाक दिसलें तुमकां? पळय जाल्यार आमी गेल्ले तेन्ना थंय तो उजो पेट्टालो. ओके. वयर छप्पराक बी? न्हू सकयल पेट्टालो. सकयल पेट्टालो. ते आमी कितें पायप घेतले, पायपाक उदीक बीन मारलें ते अनमेंटल जाल्ले तेंच्यांनी. ते पावडर बिवडर आसा तो पावडर ते मारले, ते पावडर मारले, ते 4 कवाड जाले थंय. मागीर तो करता करता तो सुबेज जालो तो. आनी तो रोखडोच वाडलो उजो. आनी कोणाक चान्स ना कोणाक सांगपाक सकयल वच रे उजो पेट्टा की ते सकयल बेजमेंट न्हू ते टॉप. एक घडलें तेन्ना कितलो लोक सुमार आसलो भितर अंदाज? ते आमकां काय खबर ना कित्याक ना इतको नासता कित्याक आमी भायर न्हू. लिमिट कितें हरची? लिमिट ते 200च्या वयर आहा रे. लिमिट 200 बेजमेंटान जेन्ना कळकूच ना लोकांक उजो पेटला बी म्हणून पयलीं? ना ते कळोंक ना कित्याक कळ्ळें जाल्यार ते वयर तरी आसले धांवन कित्याक ते ऑर्डर चालू आसता न्हू त्या टायमार तेन्ना दोन सॅटर्डे संडे 2 इव्हेंट आहले. डीजे कितें आहलो तो संडे असो कितें काल सॅटर्डे आसलो न्हू. हय सॅटर्डे आतां कितें आतां हेच्या लागून न्यू इयर जाल्लो गोवा तेन्ना ते इव्हेंट करता. हय ते विकेंडाकूच करताले. हय केले जाले ते हे 2 ते चालू आहले 2 दीस. हे 2 दीस चालू काल जाल्लो इव्हेंट तो? काल चालू आसलो तो. डीजे ते कोण बायल आसली ती चालू आसलो काल? ते भितर न्हू पॅक न्हू ते चालू आसतलें तेंचे न्हू. पण आमकां एक व्हिडिओ येयलो मागीर हे जाल्या उपरांत जो व्हिडिओ ते स्टेजीचेर डान्स चडला आनी ते मागीर हे लायता पळय नारिंग टायप लायता पळय फायर गन बीन ताचे उपरांत मागीर तो उजो ना पेटपाक. ते कितें आमकां काय कळटा कितें आमी भायर न्हू आमी सगळे पॅक आसतात. हो जो स्टाफ आसा न्ही तो सगळो किचन स्टाफ हे जाला तो? हय आमचे किचन स्टाफ चडसो किचन स्टाफ. स्टाफ हय. आनी भायले अशे वेटर बिटर करून? वेटराक एकट्याक लागलेलो तेन्ना आमकां ते कळ्ळें धांवन येयला पळय न्हू तेजे सगळो तो उलपाल्लो तो आसतो तेका मागीर एम्बुलन्सान घालून धाडलेले धांव सायडान. तेन्ना आमकां खबर कित्याक आमी बिजी आसता न्हू ऑर्डरी करपाक त्या खातीर आमकां कळ्ळें आमी फाटल्यान पळय जाल्यार ते उजो पेटला. आतां जे एक्सपायर जाले पळय न्हू तिंका तुमी वळखताले? स्टाफ न्हू तुमी वळखताले उलोवपी बी तुमी? कामा वयलेत न्हू. असो गोंयकार असो स्टाफ चड काय कसो ना कितें? सगळे भायले आसले चडशे. सगळे भायर चडशे? हां गोवन स्टाफ चड नासलो ओके. टुरिस्ट आसले ते बी इंडियन टुरिस्ट आसले? इंडियन टुरिस्ट फॉरेनर कोण ना. फॉरेनर अशे कोण नासले? इंडियन सगळे. आनी फर्स्ट टायम असो कितें इन्सिडेंट फर्स्ट टायम इन्सिडंट जाला. बारीक मोठो पयलीं जाल्लो बी? ना बारीक ना फर्स्ट टायम जाला तो. ते आमकां खबर ना ते सांगता कितें भितर खंय शॉर्ट सर्कीट जाला कित्याक आमी भायर आसता न्हू आमकां कांय कळना. आतां आमीच तर भितर आसले भितर जाल्यार आमकां सांगूं शकताले आमी एक्झॅक्टली कितें जाला पळय ते. ओके. कित्याक फूल पॅक आसता न्हू तुमी ते. भितर गेले तेन्ना तुमकां भायर धांवपाक लायलें? आमकां धांवडूंक लायलें भायर न्हू. मागीर आमी ते गेस्टां सांगले बाबा हे गेटीन चला हे गेटीन चला 2 एंट्री जाले न्हू. थोडे हेवटे जाले हेवटेन गेले थोडे. ओके. ते तो स्ट्रक्चर आहा पळय न्हू तेका वॉच टायप आहा एक अशी एंट्री आहा पूल कसो आनी एक दुसरे वटेच्यान ते दोनी लोकांक एक्सेस आसता हेजो काय एकूच दुसरे वटेचो तो लोकांक आसना? ती एकूच एंट्री म्हणजे भायर सरपाची एकूच एंट्री म्हणजे कंजेशन जालें त्या टायमार? जमा जालो न्हू थंय कोणाक वचोंक गावलो कोण ढुकलून पडलो जाल्यार पडलो आसतलो कित्याक उजो एकदांच वाडलो न्हू तो. वयर सुद्दां पॅक आशिल्ले वयल्या फ्लोरार सुद्दां कारण कोणी उदकान बीन ट्राय करूं ना उदकी घालपाक? ते मिरर आसता न्हू तेका. मिरर आसले तेका ते फुटल्या मिरर फुटले न्हू हय ते ओपन दिसता ते. कोणाक जंप सुद्दां मारपाक मेळना चान्स ना न्हू चान्स ना. किचनान भितर कंप्लीट पॅक तेका आनी कांय ना? ओके. ओके. आतां तुमकां हे जाल्या उपरांत जो कंपनीचे मॅनेजर बी कितें कॉन्टॅक्टान येयल्ले तुमच्या स्टाफाच्या? आसले थंय राती आसले सगळे. कितें सांगता? विचारताले की आमकां मागीर धांवडले आमकां न्हू
आमकां मागीर चला म्हणाले हां पुलीस बीन येयले थंय मागीर फायर ब्रिगेड येयले ओके मागीर आमी येयले मागीर ओके पण हो हे कोण चलयतालो म्हणजे सायडीन तो आनी कितें एस्टाब्लिशमेंट आहा तेंचे चलयतालो कोण क्लब क्लब तो भायलो न्हू म्हणजे ओनर ओनर दुसरो तो आमी ते हांगसर या हांगा गोंयान या रे गोंयानू लोकलू आहा कोण सांगू शकता तुमी कोण एक्झॅक्टली न्हू म्हणजे तो आहा पळय न्हू तो भायलो दिसता दिल्लीचो दिसता तो हां हय तो चलयता हांगा तेगे आनीक आहा तेजे अंडर आनी आसले कोण सबलीस टायप केल्ले कोण तरी आसतलो न्हू आमकां इतकी इन्फॉर्मेशन दिना ते स्टाफाक लागून ओके बरें थँक्यू